Sentosa Musemrema Hariang Bapa Tuja Templa Ikamona Hasya Karsa Betum Duka Hargam Belida Sentosa Musemrema Hariang Bapa Tuja Templa Ikamona Hasya Karsa Betum Duka Hargam Belida Sedang tu amka dektan maglele segre moganditan David Denyani amka bertan sasvit jivi sodo warda kaitan Sentosa Semrema Senliang Bapa Tuja Templa Ikamona Hasya Karsa Betum Duka Hargam Belida बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो या सकाळी फुडें आमी हांगासर संगता जमल्याव बेटूंक अर्घ बलिदान संभ्रमीक फेस्तसो निमान दिसो आनी एम्ब्रेस्तारी आनी हरएक फुडें आमी धांवून येता आनी आमच्या काळजाचे हरएकेचे अत्रेक तेस तुमचो पुरो सोमिया ह्या दिसांनी ह्या विशयान आमी नियाळ करनंत आसा तुमचो पुरो तुजे विने ना म्हाका बरोवसो ना म्हाका जिवीत आनी आयच्या शुभ वर्तेन आयकोनचे बरी सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी देखून धांवून आयल्या तुजे सरशीन कित्याक तुजे ते आसात उतरां आसा सान जिविताची वो आमच्या काळजाचो अत्रेग हे आमचें बरें मन द गूड वील दॅट वी हॅव पूण आमचे संगता आमचे मनशे सैमी आसा आनी जायते फावटी जायत्यो दुसऱ्या वस्तू फाटल्यान दुसऱ्या जाणां फाटल्यान आनी विविध वस्तू फाटल्यान आमी गेल्या आनी अशें तुमचो पुरो सोम्य म्हणल्यार दुसऱ्या संगतीक आमी चिटकून रेवडल्या ही आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण कळत्या काळजान मानून घेवया आमच्या सर पदकांचे बक्षांनी मोगून जेजू सदांच आमचो जावं दी म्हणून आमच्या पदकाची दुगदन आमी समेस्त सांगता मागया हांव पदकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत बगेन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो Krista
जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिळये संसाराची पाप काढताय आमची काकूर कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तुम पवित्र एकलोच तुम ईश्वर एकलोच तुम परमेश्वर प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा तुझ्या पुताच्या जेजूच्या बाळपणाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका धीन वाचता. ह्या जिवितांत ताजी गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आनी आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेल्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडोवंक आमकां पळय म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराची सोल्या पेट किर्यात जयारिमांत रावोंक आयली. त्या दिसातावन जायतीं वर्सां सुमार 20 वर्सां संपलीं आनी इस्रायेलीचे सगळें घराणें सर्वेस्पराक अत्रेकतलें. साम्युएलान तांकां म्हणलें, तुमी सगळ्या काळजान सर्वेस्पराची परतूं खुशी व्हरतात जाल्यार तुमचे मदें आसात त्या परक्या देवाक आनी आश्वरोतांक पयस करा. तुमचें काळीज सर्वेस्पराचेर दवरा आनी ताची एकल्याची मात्र सेवा करा आनी तो तुमकां फिलिस्तियाच्या हातांतले निवारतलो. देखून इस्रायेलीतांनी बालांक आनी आश्वरोतांक पयस केली आनी सर्वेस्पराची एकल्याची मात्र सेवा केली. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर देव मुसो आदार तूच मुसो सांभाळना. सर्वेस्पोर देव मोसो आदार तोच मोसो सांभाळना. तुझ्या नावाची व्हड पदवी म्हाका निवा देवा. तुझ्या बळान म्हाका तूं नीत कंदी देवा. सर्वेस्पोर देव मोसो आदार तोच मोसो सांभाळना. मागणे म्हजे तूं आयक देवा.
Service por Deus muso adar, tos muso sambalna. Service por Deus muso adar, tos muso sambalna. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Iisusं rămaso, सर्वांचं उल्हासासो, पणकोचे संवर्गातील कर्यादा बासो. विश्व संभ्रमासो, सर्वांचं उल्हासासो, पणकोचे सुकर्गातील कर्यादा बासो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Service Paul तुमचे सवे आसून सांजू आंबरेल्या शुभ पदांतले वाचप महिमा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मनिनांत आसले. सत्मनिनांतले कोण आनी आपणा विश्वासघातान परदीन करतलो कोण म्हूण सर्वेतावनूच जेजू जन आसलो. आनी परत्यान तो म्हणलो देखून हांव तुमकां सांगले बापान ते देणे दिल्ले करीत कोणूच मुजीच अशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या सिसां भितरले 7 जण ताचो संग सांडून पाटी परतले. तोळ 12 जाणां जेजून म्हणले तुमी वचूंक सोदतात. सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणाच अशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुंच देवाचो भगिवन म्हूण आमी सतमानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, उपकारी काळजान जेजू बालकान आमचेर वतल्या साबार आशिर्वादांक आनी बेसावांक अर्गां जावन ह्या फेस्ताच्या दिसा जेजूक नामान करूंक आमी आयिल्या. आनी हांगसर ह्या फेस्ताच्या वर्साक आयिल्ल्याक आमकां जेजूचो संदेश या आमचो जेजूचो आमकां आमचो जेजू थंय आमचो विश्वास तुंच पुरो सोम्या. आविलाचे संत तेरेसान ताच्या मागण्याच्या बुकांत बरयलेलें हें धाकटुलें मागणें कितेंच तुका दोशीना जावं, कितेंच तुका बेश्टायना जावं, सगळें पाशर जाता. देव मात्र शाश्वत सोंसणीक सर संगती जिखता. कोणा सागीं देव आसा ताका कितेंच उणें ना. देव एकलोच पुरो. God alone suffices. Solo Dios basta. ह्या सांत तेरेसाचें मागणें कितलेशे जाणांक प्रेरीत करूंक पावलां. आनी सोम्याच्या पांयां तळी तांकां तांणी समर्पिलां.
तुझसो पुरो सोमया. भावांनो आनी भयणींनो, ह्या फेस्ता दिसा जेजूक आमी सांतेरेचे मागणे आमचे गण तिका आमी भेटोवचे. तुझसो पुरो सोमया. केदोळ पर्यंत तूं म्हजे संगी आसाय आनी ते आसा म्हूण हांव वळखून घेता आनी तसो अनुभव जडता. God alone suffices. ते जाल्यार जिवितांत तृप्ती आनी थंयतान वळून येता समृद्धी आनी जिवीत सार्थक जाता. पूण म्हाका आनी एक तुका सवाल देव एकलो सुपुरोगी. हेजे पयल्या वचपांत आमी आयकलें देवूच एकलो पावलो ना तांकां. इस्रायल लोकांचो अनुभव देवाचो आनी तांच्या जिवितांत तांणी अनुभविल्ली ती महात्कार्यां देवान तांचे पसत केल्ली. आनी आतां बसयल्या गांवांत पावोन थंयसर ती आसल्या वेळार फिलिस्तीन घरांनी तांकां चलवयलें आनी तांची आर्का पेट ते व्हरून गेले. आनी आयच्या वचपांत आमी आयकलें ती आर्काची पेट तांणी तांकां पाटीं दिली आनी किर्येतांत ती आर्का पेट सुमार 20 वर्सां रावली. आनी ह्या 20 वर्सांनी देव एका निज देवाक मान करचे बदलाक फिलिस्तीन घरामध्ये आसल्या बाल देवाक आनी ताच्या पत्नीक आशेराक तांणी नामान करून सुरू केलें. आनी त्या देखून आयचे वचप तांकां सांगता तुमी एक विंचून करूंक जाय. विंचून करूंक जाय एकच यावेची एकाच देवाची या दुसऱ्या अन्य देवाची. आनी निमाणे इस्रायल प्रजा परत्यान विंचून करता. एवेक एकल्याक मात्र आमी विश्वासी रावतेल्या बाल आनी आशेराक सण सोदतेल्या. पूण मगाच्या भावांनो भयणीनो, पयत पुस्तक आमी वाचून जाल्यार आनी इस्रायल लोकांचे चारित्र्य आमी पळोवंक गेल्यार परत्यान 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 वो निर्धार ती करतात आनी कितले बरे निर्धार करतात तितले बरी पडतात. देखून आमकां तेंचो सवाल देव एकलो सुपुरोगी. संवसाराच्या सुरवेर आमी पळयता आदाम आनी येव देव तांचे सांगता संजेचे पासय मारता आसतना संतोशान आसली. ती राखून राखली ती घडी, ती अपूर्व घडी मनशेमध्ये आनी देवामध्ये जावची ती मिलागत म्हण सांगेत. एक्सपिरियन्सिंग गॉड इज प्रेझन्स. पूण भुमी वायकोटांतलो तो रूख तांकां आकर्शीत करूंक लागलो. इतले सगळे थंयसर आसतले तरी तो रूख तांकां आकर्शीत करूंक लागलो आनी तांणी फळ केलें आनी सर्व वगडायलें. आकर्षण बरें मन तांकां नातलें म्हणून न्हय, बरें मन आसलें. बरें मन कोणाक ना, सगळ्यांक आसा. पूण तो निर्धार सांतेरेज म्हणटा देवूच पुरो म्हणून जियोंक जाय जाल्यार कठीण निर्धार गरजेचो. डिटर्मिन्ड डिटर्मिनेशन म्हणटा ती. डिटर्मिनेशन तो इतलो स्ट्रॉंग शब्द. ती म्हणटा डिटर्मिन्ड डिटर्मिनेशन. ती सांगता कित्याक आमी तितले चंचल, आमी सगळे चंचल. संसाराच्यो वस्तू सर आकाशीत दिसतात. आमचे आशे, आमचे वडण्यो, आमचे पाशावन, आमच्यो लब्धन्यो. देवूच पुरो म्हूण म्हणल्यार दुसऱ्या वस्तूंनी आमकां आकर्शीत करतात. आनी त्या देखून सांतेरेज आमकां आज उलो दिता विंचून करूंक. तुझसो पुरो सोमया. भावांनो भयणीनो, एक पंतावन, एक चॅलेंज आमच्या क्रिस्ती जिवितांत, भावर्थी जिवितांत हे एक चॅलेंज. तुझसो पुरो सोमया म्हणून देवाक चिडचिडकून रावचें. वंजलांत आमी पळयता तो तरणाटो संतोशान उर्बेन जेजू लागीं आयलो आनी ताका नामांकन विचारूंक लागलो सर्गीचें राज जोडोवंक हांवें कितें करीचें. जेजून ताका जबाब दिली उपादेश फळ म्हणून
आणि म्हज्या भुरग्या पाळयताना हांव ते पाळलायला म्हणून जेजून ताका पळयलें, ताजो मोग केलो. ही लायक्ड हिम. आनी ताज्या दोळ्यांक शिदा पळोवन ताणें सांगलें, एक मॅट तुवें काडूंक आसा, आसलें पुरो वीक दुबळ्यांक वांटून दी आनी हे म्हजो पाटलाव कर. सर्गीन दिरवें आसतलें तुका. कितल्या उर्बेन आयलो तितलेच उर्बान येवन फाटीं गेलो. संतोशान आयलो दुखाबरी जावन फाटीं गेलो. भावन आनी भयणीनो, सगळ्या वस्तून ताणें मेकळें जावन देवा कसो चिटकून रावंक, तुमचो एकलो पुरो म्हणून सगळ्या जिवितान जियोंक आमच्या मनशा सैबाक तितलें सलीस न्हय. आमी कश्टतांव. देव एकलोच पुरो. ससन जिवीत ताजे थंय आसा आनी ताका ताजे थंय वचून आमी पावता जाल्यार निजाक आमी बागी. पूण जायत्यो संगती आमकां दसतात. आमकां जायत्या संगतीचें भें आसा. आमी जायते बोटी त्या मांकडा बरी मोंड्याक ल्हान दोंबलो काडन मांकडाक धरचे खातीर उपाय केल्लो आनी मांकडान हात भितर गेलो. इल्लो नारळ काडलो जाल्यार हात भायर काडतो. पूण सगळो जाय आसलो म्हणून सगळे भितर आसलो सगळो नारळ हातांत घालून गेलो आनी हात भायर वाडटना भायर आयलो ना. नारळ सोडलो तर भितरलो नारळ सोडलो तर हात भायर काडी येतो. पूण सगळे दनस रावलो. तोटाघरान येवन मांकडाक धरलो. ही धाकटी खाणी जायत्यो फावटी आमी आयकल्या. पूण आमच्या जिवितांत अशेंच जावचें. धाकट्यो वस्तू त्यो आमकां चड आकर्शीत दिसतात. तत्कालीक केदाळाय चड आकर्शीत आनी देवातान आमकां त्यो पयस व्हरतात, दुसऱ्या वाट्यानी व्हरतात. देखून आयची आमकां दिवचो तो संदेश देव एकलोच पुरो. कित्याक आमची काळजां देवा पासून रचल्यांत आनी ती देवा थंय पावल्या करीत सदांय नासंबंदांनी थंयसर भें आसा, थंयसर दोशी आसात आनी आमकां ह्या शेवटांतून पयस व्हरतात. संवसारांत सगळे ग्रेस्तकाय, सगळे नांव मान सगळे जोडून सांत आगोस्तीन सांगता खाली पडलें काळीज म्हणटा तो. भितरले तो खाली पडलो जागो संवसारांतल्यो खंयच्योय वस्तू, संवसारांतले कितलेय नांव बरोवंक शकले ना. आनी तो म्हणलो our hearts are meant for you, O God. They are restless until they rest. आमची काळजां सोम्या तुज्या पासून रचल्यांत आनी तुजे थंय पावल्या करीत ती नासमाधानी जावन आसात. देखून सांत एरेज आमकां शिकयता देव एकलो मात्र पावता. देव एकलो मात्र पुरो. सोलो Dios होता. God alone suffices. पळयत पुस्तकांत नव्या शेलांत आनी एकलो महान व्यक्ती जेजूचो इतलो लागशिल्ल्यान पाटलाव केलो, इतले लागशिल्ल्यान पाटलाव केलो आनी जेजूचो ताका इतलो अनुभव मेळ्ळो. तो म्हणूंक लागलो हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. सांबाळूचें जिवीत आनी एक प्रेरण देव एकलोच पुरो म्हणून. दमस्काच्या वाटेर जेजू ताका मेळ्ळो. ताजो मोग ताणें साकलो. जिवितांतले सर कश्ट आटविटे धैर्यान तो फूट करता. त्या देखून एक फावटी हो जेजूचो अनुभव जाल्लो असो कित्याकच तो भियेना. कोरिंथीकांक ताणें बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 23 तावन 20 आनी 9 वळी पर्यंत तो आपणाच्या जिवितांत जेजूच्या मोगा पासून आनी ताकाच चिकून रावल्यांत आपणाक कितें घडलां म्हूण तो सांगता. जायते फावटी बंधनीत पडला. लेखनांतले मार केल्यात. कितलेशे फावटी मरोन वाचलां. जुदेवालाचे 140 मार 5 फावटी हांवें केल्यात. 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 फावटी म्हाका पात्रायलां. 3 फावटी म्हजें तारून फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायते म्हज्या पैन्यांनी
मुजे वयर आयले आपाय कितले म्हूण सांगचे. आपाय आवराचे, आपाय सोरांचे, आपाय मुजेस देश लोकांत, आपाय हेर जातीच्या तावन, आपाय शहरांत, आपाय रानामोल्यांत, आपाय दर्यांत, आपाय पातकी भावांत वावंटी बरीत वावर करूंक कितल्योश्यो न्हीद राती न्हीद कळोवन भुकेन आनी ताणेन सबार उपास करून हिंव तोडवून आनी पांघरां नासतना उक्तो पडोवन हांव जायतो कश्टला. फिलीप घरांत बरयल्या पत्रांत मुखासून सांगता हे पुरा कश्ट सोंसल्या उपरांत तो सांगता जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्या सरी केल्यार सक्कळी हांव लुकसाण म्हूण लेखता. ताचे बसत सर वस्तूंचो नश्ट बघता आनी त्यो खैर म्हूण लेखता. रोमा घरा पयल्या पत्रांत आनी कितो सांगता कितलो गुंडाय असो ताचो क्रिस्ती अनुभव देव जेजू एकलोच पुरो. थंय तो परत्यान आमकां सांगता जर देव आमच्या पक्षीक आसा आमचे विरोध कोण आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो. कश्ट वा अडचणी दगदणी खाना जेवणाचो नेसनाचो तत्वार आपाय आनी तलवार ह्या सर्वांक ताणें आमचो मोग केला. ताजे मरेपाद आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें खंडीत हांव जाना. मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबवर्त्यो सत्यो जावं, पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळी करतलो कोणूच ना. भावानो भयणीनो, हे वर्तें अनुभव सांबाळलोसो ताच्या जिवितांत आनी ताणें तो संपूर्ण तरान पाळ्ळो आनी हाचे वरवीं सस्तेचें जिवीत ताका फावो जालें. तर आमी कितें करचें? देव एकलोच पुरो. गॉड अलोन सफायसेस. आमी कितें करचें? कशें आमी देव आमकां पुरो म्हणून मानून घेवचें? थोडे संगती आमच्या जिविताक बी इन टच विथ हिम. माध्यमीक संवसारांत आमी जिवन आसा. आमच्या मोगाच्या मनशा कडेन आमी टच करनासता, संपर्क साधना आमकां एकामेकाक लागीं करतात. वॉट्सॅपार सदांय मेसेज धाडटा आमच्या मोगाच्या मनशांक. ह्या सगळ्या मोगाच्या मनशां पैकी अती मोगोसो म्हळ्यार जेजू. आनी बी टच विथ हिम एवरी डे. सदांय ताका आमी आपडचें. त्या दळासर आमचें जिवीत उजवाडाचें जातलें. ताका आमी आपडटा आसतना देव आमचे सांगत आसतलो. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष. आमच्या नव्यानाच्या मागणी आमी सुरू करता. आमचे सांगता रावंक जेजू संतोष पावता. आनी ताच्या जिवितांत आमी पळयता ताच्या पब्लीक जिवितांत तो केदां हाडे लोकां सांगत आसलो. देखून आमचे सांगता सदांच रावंक तो खुशी वा संतोषता. देखून आमी ताका सदांय आपडचें. कशें? ताजे उतार सदांच वाचून आनी थोडो वेळ नियाळ करून. साखरमेंताचें आमचें जिवीत प्रत्येकतान एवकारिस्ताचें ताकाच आमच्या जिवितांत घेवचें आनी म्हजो आनी ताचो एकवट. आनी त्या दळासर आमकां मेळचो तो अनुभव तुमचो पुरो सोम्या. आनी हे मोगाचें जिवीत सेवे मुखांत आमी पासारचें. सेवा जावन आसा बैलो गुर्त आमच्या मोगाचो. आनी देखून जेजून परत्यान सांगलें भाव भयणींचो एकामेकाचो भाव भयणीचो मोग करा. तांच्या गरजांक पावा. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. त्या दळासर जेजू आमच्या जिविताचो केंद्र जाता. त्या दळासर असलें जिवीत वाळोवन येता. आनी त्या दळासर आमच्या जिवितांत परिणाम जाता. पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत दिश्टीक पडटात. मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी स्वदमन.
ही पळयत आत्म्याची फळां सांग पावलो घरांत घरा बरयलां पडटा आमच्या जिवितांत निजायकी दराळ मापान पळोवंक मेळटात आनी आमचे जिवीत नंदन करतात आनी आमी एक संदेशकार जाता कशे आविलाची संत संदेशकार जाली आनी शतांगा लेखान तिजे हे मागणें प्रेरीत करूंक लागले ह्या नोव्याच्या दिसांनी ह्या विशयान आमी नियाळ केलो कितलेशा कार्मेलीत संतांनी ह्या संतेराच्या उतरांतल्यान प्रेरीत जावन आपणाचे आत्मीक जिवीत रुपीत केलें भावानो आनी भयणीनो आज जेजू बापाक आमी मान करूंक आयल्या हो धाकटुलो संदेश कॅप्सल म्हण सांगीत आमी तुमचो पुरो सोमया आमच्या जिवितांत ते दळा आमी ते रिपीट करया वी बिकम कॉन्शियस ऑफ दॅट वी बिकम कॉन्शियस ऑफ दॅट नाजाल्यार सगळ्या संवसाराच्या वस्तूंची मेतेर जाता आनी पयस सरता आमचे बरें मन बाळग जेजू आशिर्वादीत करून दीत आमचे दृढ मन तो आनीक चड घट्ट करून दी आमी केदाळास हालनासतना हर एक फावटी आमच्या जिविता मुखांत थंयचो पुरो सोमया म्हणलें तें जिवीत रुपीत करूंक आनी आमी सदांच जेजूची जान जियोंक तसो बळो जेजू आमकां आशिर्वाद करून दी आमच्या संगात रावून दी आमच्या आत्मीक जिविताचें पालन पोशण करून दी आनी आमकां सांबाळून दी म्हूण मागया आमेन. उबे रावया. सर्वेस्पर आमच्या बापाक आमच्या निर्धारान सदांच स्थिर रावंक एकच माते वडीलांनी आनी सर्वांनी तुमचो पुरो सोमया म्हणलें तें जिवीत रुपीत करूंक गरजाची कृपा आनी आदार आमचेर वत म्हूण सर्वेस्पर देवा लागीं आमची प्रार्थना आमी उबारया. आमची जबाब जावं बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदार बापा तुवें दिल्ले जानवाये प्रमाणे पवित्र सभेक जोगते मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान बर संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटाम कशें लेखून ह्या कुटुंबांतल्या हर एक बावडत्याक पवित्र सभा मोगाची बरवशाची आनी साल्वासावाचे करचे दिशेन आत्मीक फुडारपण तांणी दिवच्याक तांकां तुज्या कुरपे देण्यानी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा तुवें जायत्या धार्मीक भाऊ भयणींक आमच्या कुटुंबांतान विंचून काड संवसाराक पाठयल्यांत. तांणी तांच्या समर्पीत जिणेवद्वारी संवसाराक एक नव्या जिविताची रूच लागोवंक आनी खमीर जावन सगळो संवसार मोगासो आनी शांतीसो करचे दिशेन वावरूंक ह्या वाटेर मेळचे कश्ट आनी अडखळी धैर्यान फुड करूंक निरासपण भोगतना तुज्या कुर्साचेर दिश्ट लावन सकत जोडीचें तांकां आत्म्याच्या बळान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीच्या बापा कुटुंबा जिविताक वेंग मारल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती बावंडा पासत तुका दिन वाचता. मागणे मोग हुस्को आनी मिसांव म्हणल्या चार खांब्यांनी उबारल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणे वरवीं ह्या संवसारींच सर्गींचो स्वाद प्रसारूंक तुज्या कुरपे देण्यानी बर. कुटुंबांक फूट हाडच्यो तसल्यो संगत्यो हुमटून उडय आनी वाळत्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखाबरी आमची कुटुंबां फळांनी फुलय म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तूं सर्व देण्याचो दातार एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दानींक हितचिंतकांक स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींक तुजी दाराळ बेसामां घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांनी तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता हांव.
मोगाळा बापा, आईच्या ह्या दिसा इतल्या व्हडा संख्यान तुझ्या पोताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त बावडची लोकांक तुझे थंय उबारता. ही भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक आनी जशें तूं संवसाराचो मोग करताय म्हणली बरी खबर संवसाराच्या पंथान पंथाक पावूंक तुझे दूत जावन विचून काडलेल्या आमा समेस्तांचेर तुझ्या कृप्या आदारान भर आनी आमची क्रिस्तांवची नंदन कर. अशें सदांच तुका मान करूंक आनी तुज्या मोगांत एकवटून जिवंक शिकय म्हूण मागता हांव. आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासत आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमचे थंय आसलें बें पयस कर. कसलेंच आमकां दोशीना जावं. तूं एकलोच आमकां पुरो म्हणली ती खात्री आमच्या जिवितांत गुन्हायन रिगय आनी त्या प्रकार आमचें बाबाचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां आशिर्वादीत कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवे दाद्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, कितलो सर तूं मान करताय तितलो सर हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणून तुज्या पुतान जेजून आमकां भासयला. ताणेंच उदार मोगान आमकां तर तुज्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दायलपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सरकाराने सर्वंथय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतो जाल्यार हें तुजेंच आमकां अन्येक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजे वडवीक बिलकुल सडाना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेत वाडत वेता. देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचो दळभार तुका मान भोवमान दितात.
तांचे बराबर आमचे ताळे मेळून तुझे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, 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 धर्मारांचो सर्वेच पोरतो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. चेस पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. फातकांचें बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत हें वर रावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bardzo sogot pagatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेस्तांक पवित्रत्व एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस प्राके पृथ्वीचेर विस्तरले तुझे पवित्र बेसो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या बगेन बापा पिटर पाव आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या जिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून आमच्या आदी सरून गेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्त संद्यांक तिश्ट गतीन सरल्या सुमेस्तांक परसळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर. आमा सुमेस्तांची हांगा हजर असल्याच्यो भक्तिकांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्यो माये संगाती, भगवंत सुसेतीचो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं. Thias Jesu वरवीं, thias Jesu सांगाता, thias Jesu थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सरपदवेदार बापा,
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाक आमचो बाप म्हूण वळखून घेवन जेजूच्या उतराने आमी सगळीं सांगता मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तुजी आमची पत्कां बोगस आनी आमकां काळजेन पडूंक दिनाका, पुरवैत्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्वायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सोरपात कंठी सुटय आनी सोरवाखंडांतली वाटय. सुमयन जेजू क्रिस्त हातवें तुज्या धर्मदुतां मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. मोग सुगुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सोमेस्त सुभाग्ये. कवळी कारणाक लागून क्रिस्त प्रसाद जिबेरस घेवचो. Santos verla calzan Gesù tu yetai mun Durbolya vidara Ras tu kartai mun Tu ye beki undya rupani asa tu karako Gesù tu ye calzan pucha
सदां काळहसिता तुका आराधना तू ये बेगिये कोपान तुझ्या गे रावता तुझ्या ध्याना जेसू तू ये काळजान मुझ्या अद्रेकता सेवशाक तुका दादोशी कर जेवणात तुझ्या जिणेत सदा जाय तूं म्हाका एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंभिया अविल्याच्या तेरेजा मुखांत जेजून आमकां संदेश दिला आमच्या सगळ्या जिवितांत वो जियोंक ताचो आदार आमी मागया आमच्या काळजांत जेजू आयला त्या जेजू लागीं आमी मागया तुंचो पुरो सोमिया तुंचो पुरो सदांच तुज्या साहवासांत जियोंक सदांच तुजे थंय परतूंक सदांय तुका आपणूंक सक्रामेदा मुखार तुका अनुभवसूंक तुज्या उतरां मुखार तुका आयकूंक मागण्या मुखार तुजो संपर्क जोडूंक आमकां आशिर्वादीत कर तुंचो पुरो सोमिया तुंचो पुरो म्हज्या जिवितांत तुंचो म्हजी ग्रेस्तकाय तुंचो म्हजो संतोष तुंचो म्हजें समाधान प्रार्थुया प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिबी मोर्ची म्हूण तुवें येवजिलय ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पसोद व दिन वचण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जिवंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचो नांव उसारून विश्वासान उसारून सगळ्या तुका ससनाक वाकोवनूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थीत त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे बसात भाऊ बहिणीनो वार्षिक फेस्त संभ्रमच्या वक्ता ह्या फेस्ताचे शुभाशय तुमकां पाठयता हॅपी फेस्ट तुंच पुरो सोमिया म्हणलो संदेश घेवन ही परब आमी संभ्रमता तोच बाळो जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबांत गांवांत तशें परगांवांत तशें ताच्या सर्व भक्तिकांक आपल्या आशिर्वादांनी बरोव राखो आनी सांबाळो हे मेसेज बलिदान भेटोवन आयच्या संदेशा वयर नियाळ दिला मानदीक बाब जॉर्ज संतुमायर आमचे कार्मेलीत याजक प्रस्तुत मॉडांतेर आमचे तरबेतेकार आसा थंयसर आपली सेवा ते दितात सोमीस तांचे नवी तांचो उपकार भोवता देव बरें करूं म्हणटा जेजू बळकाच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागता थँक्यू फादर साप भेटवणी केल्ल्या याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तांचे पैकी मानदीक बाब स्टीवन पेरेरा थंयसर आसात घडी उबे रावा फादर तांचो आज जल्म दिवस तशेंच अनेक याजक आसा हांगासर बाब डॉन टोनी डिसोजा वयर या दिसता न्ही तांचोय आज जल्म दिवस ह्या दोगांय याजकांक आमी जल्म दिसाचे उल्हास पटयता बाळो जेजू हांचेर आपले आशिर्वादां वतून दी म्हणून मागता बाब स्टीवन पेरेरा तांचो ताळो तुमी सदां आयकतात वॉट्सॅपाचेर तांचो नियाळ ते धाडटात बेंगलोरांत ते आपली सेवा ते दिवन आसा तांकां सर बरें मागतना
तसो बाळो जेजू तांकां बरी भलायकी दिवन दी राखून दी सांबाळून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. बाब डॉन टोनी डिसोजा गुजरात बारोडांत आमचे फिरगज आसा थंयसर सहायक विगार जावन आपली सेवा ते दितात. आनी ह्या दिसांनी हांगासर आमकां कुमसराक कुमो करूंक ते आयिल्ले. तांकांय जल्म दिसाची उल्हास पटयतना बरी भलायकी बाळकाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. हॅपी बर्थडे डियर फादर्स. भाऊ भयणीनो, ह्या संभ्रमाक तुमी सोमेजतांनी आदार दिला. आर्थीक रितीन सेवे रुपार आनी तुमच्या मागण्याचो आदार तुमी दिला. तुमकां आमी ऋणी आसा. सुमार आज 12व्या दिसाचो संभ्रम हो सगळ्या बऱ्या तरेन जायजे जाल्यार हर एकल्याचो सहकार आसा. देखून तुमकां सोमेजता देव बरें करूं म्हणटना बाळो जेजू तुमकांय तुमच्या कुटुंबाकय आपल्या आशिर्वादांनी बरो. 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. 9 वरार कोंकणी भाशेंत. ताचे उपरांत 10:30 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान अदीक मानादीक सिप्रियन मोनीस आसनसोल तियेसचे गोळीबाब प्रधान याजक जावन भेटयतले. ताचे उपरांत 12:30 वरांचेर कोंकणी भाशेंत आनी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्ताचे मीस संपणेचे मीस आसतले. ताचे उपरांत सगळ्या संभ्रमाचो शिखर जावन युकरिस्तीक पुरशांव आसतलो. ह्या सगळ्या संभ्रमाक तुमकां आपोवणी दिता आसतना तोच जेजू बाळो ताची आशिर्वादां आमचे सदांच वतून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. उबी रावया. बाळकाचे जून फाव केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया. एक घडीभर मौन रावया. बाळकाचे जून फाव केले उपकार आमी नियाळया. बाळो जेजू ह्या पुणतळार येवंक तुज्या आशिर्वादान जोडूंक तुवें आमकां फाव केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हर एका घडी तुवें आमकां सांबाळलाय. तुका जावं अर्गां बाळो जेजू. तुवें केले उपकार नियाळन दिनवाशी काळजान हे मागणें आमी तुका भेटयता. हे भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केल्या देवडा उपकारां खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळते आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमचे सगळे पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या पंचमाची मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक वाण दिवन दी आनी तुजे कळनातली देवीक मजत जोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. सगळे भगवान जेजूचा आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्व तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळो. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पंखून आनी तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो. तुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिव. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. ह्या मिसाक गायन केल्ल्या गायन पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. माने सायमन रोड्रिगसच्या मुखेलपणाखाल ह्या गायन पंगडान अप्रुबायन गायन केलां. तुमकांय देव बरें करूं. बाळो जेजू तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो. थँक्यू. Gesù barca, Immanuela, तुझे चरणी आम्ही दिव्यानी पडलो. आम्ही हसिता, तुझे नाव वर्णिता, तुझ्या पुत्रा प्रकाश लोक आधार मागता. जेसू बळका, इमानुएला, मोरी उदरी जमघेतलो. शेगुणाची माणिक जालो. प्रेमाक मानवून वाढलोय, मेल्याक चिंतावलोय, प्रेमीक चढवायेन तूं मारलो. जेसू बळका,